केपेच्या केटीसी बस स्टँडाचे काम निविदा काडिनासतना सुरू केला असो आरोप केपेचो आमदार एल्टन डिकॉस्टान केला. ह्या कामाचो बुन्यादी फातर केपेच्या लोकांक भुलोवपा खातीर उच घातिल्लो काय कितें असो थोमणोय एल्टनान मारलो. आपूण ह्या बस स्टँडाचो परत एक फावट नियाळ घेतलो. म्हाका गोंयान गरज नासतना आनी एक धवो हत्ती हाडपाचो ना अशें येरादारी मंत्री माविन सांगता. जाल्यार पुराय गोंयांत अशे खुबशे बस स्टँड आसात जांचो वापर फकत गोरवांक बसोवपा खातीर जाता अशें मुख्यमंत्री म्हणटा. म्हारगाय तेंगशेर पावल्या. डॉलराच्या तुळेंत रुपया खंय पावला तें तुमी जाणाच. हाका जापसालदार कोण? म्हारगाय देंवन सर्वसामान्य जनतेक थाकाय दिवपाचें आश्वासन गेलें खंय? तुमची नाटकां लिपोवन दवरपा खातीर विरोधी पक्षांचेर नाका जाल्ले आरोप करप साप्प चुकीचें. नाका जाल्लीं प्रकरणां वयर काडून तुमी लोकांक फटोवपाक शकनात. काँग्रेसचो गोंय प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान भाजपाचेर उतरांचे फार पेटयले. सोनिया गांधी ईडीन धाडिल्ल्या समन्सांचेर गोंय काँग्रेसीन खर निशेध केला. सात्तीसावे राष्ट्रीय खेळ गोंयान जानेवारी 2023 जावपाची शक्यताय आसा असो ग्रीन सिग्नल केंद्रां कडल्यान गोंय सरकाराक मेळ्ळा अशी म्हायती खेळां मंत्री गोविंद गावडेन दिल्ली. डिसेंबर 2022 मेरेन गोंय राष्ट्रीय खेळां सर्ती खातीर पुराय जातले अशें मंत्री सांगता. ह्या वर्सा जावपी राष्ट्रीय खेळ गोंयांत न्हय जाल्यार गुजरातांत वेले हाचेर विरोधकांनी गोविंदाचेर जायते प्रश्न विचारलेले. मात आतां गोविंदान हें स्पश्टीकरण दिलां. म्हळ्यार 37वे राष्ट्रीय खेळ गोंयांत जानेवारी 2023 जावपाची शक्यताय आसा असो ग्रीन सिग्नल केंद्रा कडल्यान गोंय सरकाराक मेळ्ळा अशी म्हायती गोविंद गावडेन दिली. आदलो उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकरान 16B कायद्या खाला जमीन रुपांतर करून 500 प्लॉट विकल्ल्याचो आरोप काँग्रेस आमदार एल्टन डिकॉस्टान केलो. बाबू आनी ताचे वांगडी ह्या जमीन घोटाळ्यांत घुसपल्ल्याचे एल्टनाचे म्हणणे. कांय प्लॉटांचेर घरां काडून लोक भितर रावतात अशें एल्टनाचें म्हणणें. हो प्रश्न आपणे विधानसभेन मांडला. नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणेन हाचेर कारवाय करपाचें उतर आपल्याक दिल्ल्याचे ताणें ह्या वेळार सांगलें. कोविड महामारीक लागून शेक चलोवप्यांक जाल्ल्या लुकसाणाची भरपाई जावची म्हणून तांकां एका वर्साची मुजत वाडोवन दितले अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन सांगले. पर्यटनाचो सीझन सुरू जावच्या आदीं दर्यावेळे वयल्यो सगळ्यो सुविधा परत एक फावट जाग्यार घालपाक जाय अशें ताचें म्हणणें. ह्या सुविधेन उदक, वीज, सर्वेलन्स आनी सेक्युरिटीचोय आस्पाव जातलो. त्या भायर उत्तर आनी दक्षिण गोंयच्या दर्यावेळां खातीर शेकांचे दरेकी 2-2 सॅम्पल मॉडेल तयार करतले हेवूय ताणें ह्या वेळार सांगलें.
स्वातंत्र्य सैनिक आणि लाखांनी लोकांनी देशाच्या स्वातंत्र्या खातीर आपली पुराय जीण ओंपली. महात्मा गांधी आणि हेर जायत्या फुडाऱ्यांनी पुराय देशाक इंग्रजांच्या जुलमी राजवटी आड झुजपाक एकठांय हाडले. तांणी भारताची आर्थीक आनी सांस्कृतीक महाशक्त म्हूण उदरगत करपाक व्हड वावर केला. तांच्या योगदाना खातीर आमचो देश आतां स्वातंत्र्याची 75 वर्सां मनयता, अशें विधान गोंयचे राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हांणी केलें. मुरगांव बंदर प्राधिकरणांत आझादी का अमृत महोत्सवा निमतान आयोजीत केल्ल्या खासा कार्यावळींत राज्यपाल उलयतालो. ह्या वेळार माचयेर MPAचे अध्यक्ष डॉक्टर AV रमणा, उपाध्यक्ष GP राय हाजीर आसले. गरज नासतना सचिवालयाच्या बांदकाम करपा खातीर सरकार 10 कोटी रुपया कित्याक मोडटा असो प्रश्न विजय सरदेसाय हांणी केला. जंय जाय थंय सरकार पयशांचो सदुपयोग करना, कितलींशींच कामां पडींग आनी पेंडींग आसात ती करपा खातीर सरकार पयशांचो वापर करिना असो प्रश्न ताणें केला. हाचेर जाप दीत ही दुरुस्ती करपाची गरज आसा आनी हांव ती करतलों अशें भौशीक बांदकाम खात्याचो मंत्री निलेश काब्राल सांगता. सरकारी अधिकाऱ्यांनी तांचे काम योग्य पद्धतीन करचे, खेळा मंत्री गोविंद गावडेन अशी शिटकावणी दिल्या. खेळ आनी सांस्कृतीक मळार वावुरपी तरणाट्यांक सरकारी नोकरींत आरक्षण मेळोवपा खातीर आनी मेळप हें गरजेचें. ही गरजेची प्रक्रिया आपणे 2 वर्सां पयलींच पुराय केल्या. ही फायल शिक्षण खात्यान आडकून पडल्या. शिक्षण मळा वयल्या अधिकाऱ्यांक खेळ आनी संस्कृतीचें ज्ञान ना, ताकाच लागून अश्यो आडखळी येतात असो आरोप गोविंद गावडेन केला. सभापती आशिल्ल्या कारणान आपल्याक विधानसभा अधिवेशनान काणकोण वाठारांतले प्रश्न मांडपाक मेळना. ताका लागून मुख्यमंत्र्या सयत सगळ्या मंत्र्या वांगडा काणकोणच्या उदरगती खातीर खाशेली बसका घेतलो अशी चर्चा आनी ताचेर चर्चा करतलो अशें सभापती रमेश तवडकरान सांगलें. आपल्या कडेन सत्ता आसा ताचो आपूण पुरायपणान वापर करतलो अशें ताचें म्हणणें. पावसाच्या दिसांनी पर्ये मतदारसंघात 4 दीस लायट नासता. देखून पर्ये मतदारसंघातल्या लायटीचो प्रश्न सुटावो करपा खातीर वीज मंत्री सुदीन ढवळीकरान लक्ष घालचें अशी मागणी थळावी आमदार देविया राणेन केला. लायटीचो प्रश्न कायम स्वरुपी सुटावो करपा खातीर आपल्या मतदारसंघात अंडरग्राउंड केबलिंग करपाची मागणी तिणें ह्या वेळार केला.
सांग्या वयल्या IIT प्रकल्पाक लागून गोंयचें राजकीय वातावरण बरेंच तापलां. एका वाटेन सरकार म्हणटा कितेंय जालें तरी हो प्रकल्प आमी सांग्यारूच हाडटले, जाल्यार दुसऱ्या वाटेन आमी मेले जाल्यार लेगीत आमच्या पुर्वजांची ही जमीन कशेंच दिवचे ना अशें म्हणून शेतकारांनी ह्या प्रकल्पाक विरोध प्रगटायला. सांगेचो आमदार आनी समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय कितलोय विरोध जालो जाल्यार लेगीत हो प्रकल्प आपूण सांग्यारूच हाडटलो अशा हट्टाक पेटला आनी हाका लागूनच विरोधाचो हो उजो चड खर जाला. सुभाषान ह्या उज्यान तेल ओतिल्ल्यान थळावे लोक चडूच तिडकल्यात. जी जमीन शेतकारांच्या न्हयच ती ते हे शेतकार आपली कशें म्हणपाक शकता. हांगाच्या लोकांक काय पर्यावरणवादी संघटनेचे वांगडी IIT आड भडकयतात असो आरोप मंत्री सुभाष फळदेसायान केला. मंत्र्याच्या ह्या आरोपांक थळाव्यांच्या वतीन प्रकल्पा विरोधान देविल्ल्या पर्यटनवादी संघटनेची जाप दिल्या. मडगावच्या मुक्तार बदानी खून प्रकरणांत मडगावच्या JMFC कोर्टान दुबावितांक 7 दिसांच्या पुलीस बंदखणीची ख्यास्त फर्मायल्या. मडगाव पुलिशेन बिरेस्तारा दिसा 5 दुबावितांक कोर्टान हाजीर केल्यात. जुलयाच्या 28 तारखेर फुडली सुनावणी जातली. स्थानिक टॅक्सी ड्रायव्हरांक बेरोजगार करपाक सरकार ॲप बेस्ड टॅक्सी हाडपाक सोदता असो आरोप युरी आलेमाव आनी विजय सरदेसायान केला. गोवा मायल्सान कितले थळावे ड्रायव्हर आसले असो प्रश्न करीत गोवा मायल्स सारख्या फायदो आसा म्हणूनच सरकार ॲग्रिगेटर हाडपाक सोदता असो आरोप केलो. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी मात स्थानिक टॅक्सी ड्रायव्हर पर्यटकांक लुटतात अशें स्पश्टीकरण दीत सरकाराक ॲग्रिगेटर हाडचें पडटा आनी सरकार ॲग्रिगेटर हाडटलोच अशें ठाम मत मांडलें. मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान बिरेस्तारा दिसा पंचायत वेंचणुकेंत OBC आरक्षणाक आव्हान दिवन याचिका दाखल करून ताचेर आपलो निर्णय राखून दवरला. वेंचणुकेची स्थगिती केली जाल्यार वेंचणुकेची प्रक्रिया आडखून उरतली. आतां वेंचणुकेची सगळी प्रक्रिया सुरू जाल्या. त्या खातीर उच्च न्यायालयान वेंचणुके विशीं मोदी पडपाक जायना अशी मागणी ॲडव्होकेट जनरल देवदास पांगम हांणी केल्या. पावस कमी जाल्ल्यान आतां शेतकामाक परत नेट आयला. दिवचल म्हालांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांत सध्या तरवो लागवड सुरू आसा. पिळगांव वाठारांत तर कांय शेतकारांनी तरवो लायलो लेगीत. फाटीं सुमार 15 दीस पडिल्ल्या घोग्यांनी पावसाक लागून शेताची कामां आडखून पडलेलीं. कांय शेतकाऱ्यांक पेरिल्लो तरवो व्हांवून गेलो.
फाटल्या दिसांनी पडिल्ल्या उटंगराच्या पावसाक आनी हुंवाराक लागून कुडतरी वाठारांतल्या शेतकारांचे बरेच लुकसाण जाले. जायत्या शेतकारांनी पीक 2 फावट घालपाचो यत्न केलो पूण कांयच बरें जालें ना. सगळे यत्न आनी गुंतवणूक बंद जाली. हुंवाराक लागून सगळे शेत कुसून पिड्ड्यार जाले. गेल्या वर्सा अशीच स्थिती जावन सगळ्या शेताचें लुकसाण जाल्लें आनी आजून शेतकी खात्या कडल्यान ताची भरपाय मेळोंक ना. हुंवाराक लागून इबाड जाल्ल्या शेतांची सरकारान भरपाय दिवची अशी मागणी कुडतरेच्या शेतकारांनी केल्या. गोंय ते बेळगांव वचपी चोर्ला घाट रस्त्याचेर खड्ड्यांचे जाळे विणिल्ल्या वरी परिस्थिती निर्माण जाल्या. हो रस्तो प्रवाशांक खातीर धोक्याचो थारला. ह्या रस्त्याचें डांबरीकरण करूंक नाशिल्ल्यान बारीक खड्डे पावसान आतां व्हड जाल्यात. लोकांक ह्या चोर्ला घाटा वयल्यान बेळगांव वचपाक आतां भंय दिसपाक लागला. रस्त्या वयले खड्डे पळोवन लोकांच्यो तकल्यो दुखपाक लागल्यात. ह्या रस्त्यार पळयल्यार एखादो अपघात लेगीत जावपाची शक्यताय आसा. चोर्ला घाटा वयल्या बेळगांव वचपाक लागीं आशिल्ल्या लोकांक चडशे ह्या महामार्गान प्रवास करचोच पडटा. ह्या रस्त्याची अवतिकाय पळोवन प्रवाशांक कडल्यान रस्त्याच्या दुरुस्ती खातीर मागणी जावपाक लागल्या. पणजे पाटो पुलार बाबत जाल्ल्या रस्त्याची खरवट ट्रकांत भरनासतना डांबरीची खोडी काडून चरण मांडवी न्हंयत उडयतात. हे भौशीक बांदकाम खात्याचे कामगार जी कामां हातांत घेतात ती कामां तांच्यांनी सुरळीत करची सोडून आनीकूय वायट तरेन करतना दिसून येता. अशी कामां मध्यान रातच्या वेळार हे कामगार करतात. बारीक बारीक कामां जर अशी करता जाल्यार व्हड व्हड कामां कितले वायट तरेन करता आसतले होच प्रश्न आतां सर्वसामान्य मनशांक पडपाक लागला. पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदनशील वाठारांत 99 मदले फकत 26 गांव येतात. ते कुशीक दवरपाचो यत्न करतले. गरज पडल्यार एका गांवाचे 2 वांटे करतले अशें पर्यावरण मंत्री निलेश काब्रालान सांगला. पोरयेची आमदार देविया राणेन विधानसभेन विचारिल्ल्यान जाप दितना ताणें ही म्हायती दिल्या. पेडण्या बाजारपेठ वाठारांतल्या पुलाची सामकीच वायट अवतिकाय जाल्या. पुराय पुलाक पोनाकच्यान वेरो गेल्यात. पुलाच्या भोंवतणी सगळ्याक वेली आयल्यात. ह्या पुला वयल्यान प्रवाशी यो वच करतात. ताका लागून प्रवाशांक हाचो धोको निर्माण जाला. ताका लागून ह्या पुला खातीर कसलेच वायट प्रकार घडचे न्हय म्हूण सरकारान आनी थळाव्या आमदारान हाचेर लक्ष घालून ह्या पुलाची बेगोबेग दुरुस्ती करची अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. तुम्ही पळोवंक शकतात ह्या पुलार वेरो गेल्यात तशेंच सगळ्याकडे वेली आयल्यात आनी हाका लागून हो पूल केन्नाय कोसळपाक शकता आनी वायट दुर्घटना जावंक शकता. देखून थळाव्या आमदारान आनी सरकारान हाचेर लक्ष घालचें अशी मागणी थळावे लोक करतात.
गोंयांत 10 ऑगस्टाक पंचायत वेंचणूक जावपाची आसा. देखून वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान उमेदवारी अर्ज भरपाची प्रक्रिया चालू आसा. 18 जुलयाच्यान पंचायत वेंचणुकेचे अर्ज भरपाक सुरवात जाली आनी 25 जुलया मेरेन वेंचणुकेचे अर्ज भरपाक निमाणो दीस आसा. ताका लागून पंचायत वेंचणुकेच्या पदा खातीर अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयांनी उमेदवारी अर्ज भरपाक व्हडा संख्येन गर्दी जाल्ली नदरेक आयल्या. पेडण्यां, म्हापशा, कळंगूट, वास्को, दिवचल आनी हेर वाठारांनी उमेदवारी अर्ज भरपाक सुरवात जाल्या आनी सगळ्या कडेन लोकांची अर्ज भरपाक गर्दी पडल्या. म्हापशेच्या आमदारान जोशुआ डिसोजान भाजपाच्या पक्षा वतीन उपसभापती पदा खातीर बिरेस्तारा दिसा उमेदवारी अर्ज दाखल केलो. जाल्यार काँग्रेस पक्षा वतीन शिवोलीची आमदार डिलायला लोबोन उपसभापती पदा खातीर उमेदवारी अर्ज दाखल केला. हालींच कांय दिसा फाटीं उपसभापती पदा खातीर अर्ज दाखल करपाची वेळ रमेश तवडकरान उपरांत म्हणजे सभापती गोंयचे सभापती जे आसा रमेश तवडकर तांच्यांनी फुडें धुकल्ली आनी तुमी पळोवंक शकतात आतां काँग्रेसी वतीन डिलायला लोबो जाल्यार भाजपा वतीन जोशुआ डिसोजान आपली उपसभापती पदा खातीर अर्ज दाखल केला. सिद्धी नायक खून प्रकरणा अजून मेरेन पुराय तपास जावंक ना म्हूण सिद्धी नायकाच्या पालकांनी खंत उक्तायल्या. आता ह्या खून प्रकरणाक वर्स जायत आयले आनी पुलीस अजून मेरेन ह्या प्रकरणाचो सोद लावपाक शकना. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान ह्या विशयाचेर विधानसभा अधिवेशनान प्रश्न मांडला. तो ताणें खरो करून दाखोवचो अशें सिद्धी नायकाच्या पालकांनी सांगलां. गेल्या वर्सा सिद्धी नायक ह्या तरुण वयाच्या चलयेची कूड दर्यावेळेर सांपडलेली आनी त्या प्रकरणांत 1 वर्स जालें तरी कांयच फॉलोअप घेतलेलो ना. देखून ताच्या पालकांनी खंत उक्तायल्या. गोंयांतल्या सुमार 2,500 गुंतवणूकदारांनी 9.33 कोटी रुपयांची फटवणूक करपी रंगीता एंटरप्रायझेस घोटाळ्यांत आर्थीक गुन्यांव खात्याच्या पुलिसांनी बुधवारा स्विजाल फर्नांडीस, लिबाजी लमाणी आनी मुईद माधवानी ह्या 3 कर्मचाऱ्यांक अटक केल्या. ह्या 3 दुबावितांची चवकशी करपा खातीर 8 दीस पुलिसांच्या ताब्यांत दवरपाचो असो आदेश न्यायाधीश इरशाद आघान दिलो. दिसान दीस म्हारगाय वाडत आसा. सरकार हस्तकला महामंडळा वतीन पारंपारीक गणपती मुर्तीकारांक एका गणपती मुर्ती फाटल्यान 100 रुपया अनुदान दिता. 10 वर्सां फाटीं चालू केल्ल्या ह्या येवजणे प्रमाण 250 मुर्तींकूच अनुदान मेळटा. ह्या हिशोबा प्रमाण 2,500 रुपयाच मुर्तीकाराक मेळटा. एका वाटेन म्हारगाय तेंगशेर पावल्या तातूंत भायल्या राज्यांतल्यान येवपी पीओपीच्यो मुर्त्यो लोक घेवपाक चड प्राधान्य दितात आनी हाका लागून पारंपारीक गणपती मुर्तीकारांचो धंदो कमी जावपाक लागला. चिकट मातयेच्यो गणपती करपाची प्रक्रिया खूब कठीण आसता. आतांच्या म्हारगायेक लागून एक मुर्ती फाटल्यान 100 रुपया आशिल्ली रक्कम सरकारान वाडोवची अशी मागणी पारंपारीक मुर्तीकारा कडल्यान जावपाक लागल्या.